नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकारी कार्यालयात तुमचे येऊकार. आज आम्ही वेल्ली या मतदारसंघात जे एक तेपात काँग्रेसचो बेस्टन आशिल्लो ताचे फाटल्यान सद्याक तो आम आदमी पार्टी कडेन गेल्लो आसा. त्या मतदारसंघाची स्थिती कितें आसा आनी विजावीज थंयचे राजकारण कितें आसा हाजेर उलोवपा खातीर आमी आमचे दक्षिण काँग्रेसचे दक्षिण गोंयचे आदले जिल्लो अध्यक्ष आनीक आमचे कुडबर्ड फिशरीज जे आसा ताचे अध्यक्ष ते सावयो बाब सिल्वा हांकां आपयला. सावयो तुका येवकार. सावयो तूं वेल्लेचो सरपंची आशिल्लो. म्हाका एक सांग, सद्याक म्हाका एक स्थिती जाय पयली म्हणटी वेल्ली म्हणटलो सदांच काँग्रेसीचो सामको बेस्टन म्हणटा. पूण अशें एक 4 दाव अशें जाले की वेल्ले काँग्रेस सोडून बाकीचे पक्ष जिखून आयल्यात तातूंत भितर 2022 भितर अशें कितें जालें त्या वेळार की काँग्रेस थंय येवंक शकना. बेस्टन कितें आसा, आय डोंट ब्लेम जायते स्प्लिट ऑफ वोट्स म्हणटा. आय डोंट ब्लेम कित्याक लास्ट टायम जायते 6 कॅन्डिडेट आशिल्ले. दॅट इज नॉट द रिजन. आमचे गेले फावटीचे ब्लॉक जाल्ले, ब्लॉक प्रेसिडेंट तशेंच तेन्नाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दे वर्कड एगेन्स्ट द पार्टी. दॅट वॉज द कॉज. कित्याक हे जे काँग्रेसीक जेन्ना ते लिडर आले, हांव सदांच म्हणटा स्लीपर सेल्स they have worked against the party candidate, not a split of votes. I would not say that. सो जाता हांव कित्याक लागून प्रश्न तुका पयलोच प्रश्न विचारला आनी तुवें म्हणलें की स्लीपर सेल्स म्हणून तुवें. सो आतांय ती स्थिती आहा काय म्हणून हाजें कारण सांगता तुका. एक सद्याक बोवाळ चल्ला की जेन्ना इलेक्शन लागीं येतलें तेन्ना आम आदमी पार्टीचो जो सद्याचो वेळेचो आमदार आसा काँग्रेसीक येतलो आनी ताका लागून सद्याक सावथ गोवा जिल्हा जो प्रेसिडेंट आशिल्लो तुका चेंज केला. ओनली बिकॉज ऑफ दॅट सद्याक एक अशें हें जाता, चर्चा चालू आसा. तर तुका ओनली दिसता की स्लीपर सेल्स इन काँग्रेस आसात काय म्हणून? No, I don't agree with what you said. चेंज केला तेका अकोमोडेट करपाक म्हणून म्हाका दिसना. बिकॉज in all of India, district presidents सगळ्यांक चेंज केले. It is not only if I was retained, I would have been the first district president all over India. So, आमचे जे AICC, first of all, I would like to thank our leaders, AICC president श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी, तसेच LOP आमचो राहुल गांधी जी, तसेच जे आमकां एक संधी दिली. जे when 2022 I was elected, appointed as a district president. आमी जायती कामां केल्या. We have not let the party down. Even after defection, we have worked. We've been on the ground with a young dynamic president, आमचो अमित बाब. तशेंच आमचो LOP आशिल्लो आमचो युरी बाब. सो जायती आमी कामां we have built the blocks आनी मागीर आमी 24 आमचो खासदार जालो. सो we have built एक कांयच ना की आमी एक पार्टी जेन्ना द मोरल वॉज लो, जेन्ना डिफेक्शन सेकेंड डिफेक्शन, सो आमी लोकां मदीं गेले. आमी जे कडेन कनेक्ट आसना तिका जायते इवन नॉर्थ गोवा सावथ गोवा सोडून हांवूय गेला नॉर्थ गोवा जायते कडेन जायते कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वी हॅव बिल्ड द पार्टी. सो it's kind of so now recently the new president has been appointed, that is Assis Nar. I have congratulated him. It is hand over dila. It is not that now because my our leaders have given me extra responsibility in Velli. म्हाका वेल्लेचे जे काम हांवें करीत आयला ते चालूच दवर म्हणला. बिकॉज for last 4.5 almost 4 years we have worked. You must have seen me on the ground. I have done. You have last was the result of ZP. Yeah. You have seen it. We'll come to that. We'll come to that. म्हाका एकच पयली हांव येता. सद्याक पयली लोकांमध्ये जे कितें थोड्याक दिसता अनुभव आहा ते पयली क्लियर करया. ताका लागून तुका आपयला हांवें. एक सारको हे जाता की आसीस करोना जो आज सद्याक आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्लो आहा तो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमा हाजो सामको लागींतलो मनीस. आनी एक पळोवंक जाता की जे आम आदमी पार्टींतल्यान जे कोण काँग्रेसीक हाडपाक सोदतात असो ह्या खऱ्याक म्हाका कांय खबर ना. ताका लागून तो विचारता.
तो जर मुवमेंट तुरी आले मो स्टार्ट करता ताका लागून ते तूं आसल्यार एखादी तांकां येवपाक त्रास जातले म्हणून युरिया नावाचो मनीस ते हाडला. दीस इज द ओवरऑल एक परसेप्शन आसा इन साऊथ गोवा. सो तूं कितें म्हणटा? परसेप्शन जायते आसा ते चालू आहा. दीस हांव बीन हियरिंग द लास्ट 2 वर्सां हें चलतलें. ते तशें आसना पार्टीक. सी तुगे टर्म कंप्लीट जावंक ना. एक 5 वर्सां कंप्लीट आसला, 4च वर्स जाले आहा, तूं चेंज केलो ताका लागून ना चेंज कितें आसा. I had completed 4 years. तशें कांय ना. बट द AICC एक सर्क्युलर येयलो. ऑल द डिस्ट्रिक्ट had to be changed all over India. Okay. It is not only certain places. तशें कांय ना. If you want to see, it is changed all over India. अशें कांय ना की म्हाका काडलो they will accommodate. I don't think so, because for me the High Command has already given me a go ahead. I have discussed with them after the appointment of new district president, and they told me they have given me assurance to continue our work, and there should be no issues regarding Vellim. Okay. No, but एक म्हाका सांग, अशें लास्ट टायम अशें कितें जालें बिकॉज ऑफ जे आमी म्हणटाले की सामके वेल्ली म्हणजे काँग्रेसीक इवन लोकसभा आतां हे फाटल्याच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक वेल्ली म्हणटा मतदारसंघान सदांच काँग्रेसीक 10,000 परस वयर चड लीड दिल्या. लीड नॉट ओन्ली वोट्स म्हणटा लीड दिल्या. अशें हातूंत भितर लास्ट 2022 तूं उबो रावता आनी इवन तेन्ना वन ऑफ द स्ट्रॉंग हे कारण तूं एकलोच म्हाका एक 2-3 जाण जे सरपंच आशिल्ले जे तांकां हे करता कंप्लीट 5 वर्सां कंप्लीट करपी तातूंत तूं हे सरपंच आशिल्लो. इतलो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसतना आनी तूं गेलो ऑलरेडी जालें थंय आनी एक नवीं नांवां हाडप हे हाडप हाजो कितें हें जाता कितें तेन्ना जालें? सी टिकेट डिस्ट्रिब्युशन म्हाका दिसता 15 दीस हांव म्हणल्यार दिल्या टिकेट आनी टायम कमी पडलो. सी द प्लेसीस वे म्हज्यान जे पावोंक ना घरांत ते जाग्यार म्हाका वोट पडोंक ना बिकॉज देर वर 6 ऑप्शन. सो लोक चिंतताले अरे तो आमणाच्या दारांत येवन कित्याक वोट मारू. सो दॅट्स वाय द प्रॉब्लम वॉज लॅक ऑफ टायम. आमी पावंक ना. सो दॅट वॉज द मेन थिंग आनी वी हॅव रेक्टिफायड इट इवन नाव. आनी तेन्ना हे म्हणटा तुका टिकेट मेळटली म्हणून ऑलरेडी आवाज जाल्लो. थंय तुगेलो साऊथ तेन्नाचो साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशिल्लो जो तोय आमगेलो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तोय हे करतालो आमचो ट्राय करतालो थंय. इतलें हें आसतना आयदर तुका मेळटली किंवा ताका मेळटली अशें हें आसतना थंय बेंजामीन म्हणटा पयलींचो ताका काँग्रेसीक घेतलो इलेक्शन तोणाचें आयलें तेन्ना. म्हाका एक सांग असली जेन्ना हे जातात मूव्स जातात ते काँग्रेसीक म्हारग पडटा. सी 22 हांवें मिस्टेक केली. वी ऑल एग्री कित्याक तेन्ना कितें मिस्टेक जाली जायते कडेन लिडर आसोनूय बी आनीक लिडर आसले. बट दॅट वी हॅव स्टॉप. आमी झॅडपीक दाखयला मरे झॅडपीक जायते पॅरिशूटेड कॅन्डिडेट येवपाचे आशिल्ले ते काम येवंक ना. वी हॅव गिवन टू द केडर. इवन प्रेसिडेंट एग्रीड विथ ही ऑल्सो एग्रीड विथ आमचो खासदारूय आशिल्लो. आमी पॅरिशूटेड कॅन्डिडेट आमी दिवंक ना. ना कोणूय ते येवपाक सोदताले हाडपाक कोण न्हू येवपाक जायते सोदता. आतां इन कमींग डेज 3 म्हयने हांव जायते जाण येवपाक जायते जाणांक एक वीश आसतात. बट ते इफ दे हॅव एनीथिंग दे शूड कम 2 years बिफोर 4 वर्सां काम करूंक जाय. हांव तेच म्हणटा हे अशें जेन्ना जावपाक जाय तेन्ना आसतना एक 3 म्हयने आसतना भितर गेलो. लास्ट टायम जे तुजे वेळेकच जाले सो जो कोण बेंजामिनाक भितर घेतलो ताणें इलेक्शनाक TMCचेर रावलो ताणें 4,000 काडली आनी तूं एक म्हाका दिसता एक कितले 169 हे आलो. सो अशें जेन्ना मूव्स जाता ते काँग्रेसीक म्हारग पडटा ते आज सगळ्याक कळ्ळें. तुमचे भितर हें नसता तुमचे लिडर्स आसता तातूंत भितर तांचे सिंक्रोनायज किंवा सगळ्यांनी एकठांय जावन एक डिसिजन घेवपाचें अशें केन्ना जायना. सी हांव जेन्ना डिस्ट्रिक्ट म्हजे सदांच हांव हाय कमांडाक कोण इन्चार्जीस तेन्ना सांगतालो हे जावपाक दिवपाचें न्हू.
जे लास्ट मिनिट कॅन्डिडेट वेन देर इज ऑलरेडी अ लीडर ओ कॅन्डिडेट तुम्ही काडटा आनी मागीर आनीक दोग कितें जाता देन देर आमचे जे कार्यकर्ता आहा जे आमचे वर्कर्स लास्ट ते मातशे डिमोरलायज जाता सो आमी जायते प्रयत्न केल्ले आसा जे टायम ऑफ एंड आय डोंट थिंक इट वील हॅपन इन फ्युचर म्हाका दिसता कितें कमिंग डेज जे प्लेसीस आहा खंय ना थिंगा घेवपाकूच जाय आमी ना म्हणना बट एवरी वन इज वेलकम इन द पार्टी वी हॅव टू स्ट्रेंथन इट इज नॉट दॅट फाल्यां आनीक कोण येयलो म्हण पूण वी आय डोंट थिंक द एश्युरन्स ऑफ टिकेट्स हॅज बीन गिवन टू एनी वन ओके कितें म्हणटा कोणाक दिवंक ना कोणाक तांकां एश्युरन्स येवंकच ना येवचो ना आता पयलींच जॉयनिंग जाला हिंगा तुमी आयकलां आसलें अमित पालेकर इट इज नॉट आमच्या इंचार्ज डायरेक्ट सांगला मरे टिकेट्स आर नॉट गिवन लायक दॅट म्हणून सो इट इज नॉट लायक यू नो टिकेट विच इज कॅन बी बॉट इट इज नॉट अ कदंबा टिकेट ओके ना पण हाजे पयलीं अशें कदंबा कितले वाचल्या तुमी हांव तेच सांगता न्हू मिस्टेक जाल्या काँग्रेसीन ना म्हणना आमचें डिफेक्शनूय जालां जेन्ना आमी लोकां बरी गेल्या आमी हे घेतला लोकांचे जे आज लोक कितें विचारता तो तोंडार मारता तुमी जिखता आनी तशें वयता म्हण सो दॅट एश्युरन्स पीपल वॉन्ट इवन इफ आय वॉज अ वोटर तूं कित्याक वोट करूं सो दॅट एश्युरन्स एवरी वन वॉन्ट्स आमी ते जे आमी इवन वेन वी वेंट टू लोकसभा आमचो खासदार he has performed now he is performing in the parliament लोकांक हो विश्वास येयला फक्त तशें आमी झेडपीकूय तुमी पयला आसा that faith is come back to Congress and I think in 2027 म्हाका दिसता चड करून डिसेंबर 2026 जातले and it will go one way it is not people have decided people have seen and people will vote on one it will be either Congress or BJP कित्याक हे जायत्यो पार्टी येता they have just come to split and तो रिजल्ट हो झेडपी पयलो आसतलो कित्याक दे हॅव नॉट एंटरटेन सगळे तुवें झेडपीचोच उल्लेख केला म्हणून ह्या फावटी फर्स्ट टायम साश्टीतले जे सगळे 9 मतदारसंघ आसा तातूंत भितर 7 कडेन काँग्रेस आयले एकूच कडेन आमचो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार जिखून लिक्विड एलायन्स आयलो गोवा म्हणजे तुमचे 8 आयले ओपोजिट अशिल्ल्याची एक आहे तुझे वेळेक लास्ट इलेक्शन घेतलें हांव म्हणटा तें आमचें असेंब्ली इलेक्शन ते वेळार आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो जिखून आयलो इवन आरजी कॅन्डिडेट थंय आशिल्लो ही हॅज सबस्टन्शियल वोट ही हॅज टेकन अशें कितें जालें की झेडपीक आरजी खंय ना आमचो आम आदमी खंय ना म्हळ्यार ते आसात पूण लोकांनी तांकां वोट केलें कितें जालें हाव इट हॅज बीन ह्या लेवला वयल्यान ह्या लेवलाचेर पावपाचें हाव सुशांत बाब हेच सांगता हांव कित्याक झेडपी आमी पयलां पीपल हॅव रियलायज द मिस्टेक वॉट इट इज इन 22 इफ यू गो टू सी पयले जाल्यार 6-7 सीट्स वी हॅव लॉस्ट बिकॉज ऑफ because of some other parties that which happened to no हांव सांगता असेंब्लीचे so that last 22 so आता you have recently seen the ZP there were a lot of negative campaigns जायते केले दुसरे पार्टीने they didn't succeed people have realized the mistake आणि आमचे वेळले मतदारसंघ तुम्ही पयला आसले the people have given a mandate not like 169 Flokan Jivongna, he has won by almost 1,700 votes. Yeah. And people have seen, if you see the vote share of RG also, I don't, then 1200 mata padle. I don't say RG, the 1200 tanchi mon, कित्याक तोय BJPचो candidate घालूंक ना. Around 500 votes of BJP has gone directly to RG. Okay. कित्याक if you go to see there's one booth in Betul, 3 number. It is a BJP vote bank. And Tanchi Tanga around 150 votes has gone directly to RG. That shows that RG is a B team of BJP. Because BJP ची vote Tanga mandal. And people have not accepted the दूसरा B team which is Aam Aadmi Party. Tanga accept करू ना तंगा हांगाय घरा धाडले आणि बेनावली घरा धाडले. So लोकांक तूं अशें म्हणटा की now people of वेल्ले at least बाकीचे वेल्लेचे लोकांक कळ्ळां की जे बाकीच्यो पार्टी आहात other than the Congress तांकां दिवप म्हळ्यार BJP वोट करप अशें दिसपाक लागला काय the performance of those parties
was not up to the mark. See, it is, first of all, people have realized Aam Aadmi Party is a B team. देखून तांचे leaders सगळे भायर सरून आयज ते काँग्रेसीक जॉइन जाता. कित्याक लागून? If you go to see the I don't see any performance of both the MLAs, only on social media. Facebook and थिंगा हांगा पयलो आसले Facebook MLA or social media बीन. आमचो जाल्यार activist ना. So it is not people have realized that Aam Aadmi is a B team and people will not vote for them because you have seen it during ZP election. एमका सामके एक म्हाका दिसता हांगचे तेमका सगळे बुथांचेर डिफीट जाले. Almost everywhere. ना मुगे ताका तो क्वेश्चन आशिल्लो हाउ यू हॅव डेव्हलप दिस काय म्हणटा एक स्टेज जंय काँग्रेस सामके गेले सामके गेले जाल्यार पण गेली. दुसरे ताजे फाटल्यान एक मोमेंटम जाता कोणता आमचो कॅप्टन विलियर 10,000 प्लस लीड वेट दिता काय इन लोकसभा थंय एकाच म्हणपा येताले सगळे एकठांय आशिल्ले म्हणून लीड मेळ्ळी अशें म्हणपा येता. ताजे फाटल्यान झेडपी जेन्ना जालें तेन्ना सगळे आपापले उतर रावले तरी आसा हाउ यू हॅव डेव्हलप तें It has proved 7th आमचो MLA he was claiming that 17,000 were highest votes आमचे वेल्डे मतदान because of Aam Aadmi म्हणटाले and they wanted to take credit. तो बाणालेच तेच सांगतालो but this ZP we have proved हेंचे कांयच बेजूच ना. दोनी सिटींग MLA चे कॅन्डिडेट पडप म्हणल्यार it is like they have no base. Baseless they were taking credit on that. And dusre म्हणटा when I was a district president सोडून एक तीन I had 20 constituencies सोडून एक दोन तीन maybe मडकय सावर्डे व सांगे तीन सोडून we have the आमचे जे block आशिल्ले we have performed the block have performed and we all the blocks has been in place. I mean, तू was Murmugaon तालुक्यान Salseting, even Kepe, Kankon, we have worked for it. It is not only Vellim, I have worked and you have seen the performance. I mean, even after MP election, आमचो खासदार जे कॅप्टन गिर्यादो फेना तेणे आमकां जाय तो आदार केला in building the blocks. So which made us easy after MP election 20. And now even now तू पयले जाल्यार BLA 2 म्हणटा ते तू आतां आमचे वेली आनी बेनावलीचे घे BLA 2 there is a BLA 2 एक BLA 1 per constituency and BLA 2 and we have 46 पहिले 45 आता 46 जाला. You should have 45 people. अरे आमचे आमदार बेनावली आणि वेली त्यांचे एक BLA ना BLA 1च ना. So आता म्हणटा if you go to see the Congress organized we have almost 1,300 BLA 2s in place in South Goa. Okay. This shows that our organization is strong. Okay. So तू किती म्हणटा की आता जर परत एक सगळ्यांनी एकठांय जाऊन बीजेपी जर फायट घेतला सगळ्यांनी एकठांय जाऊन बीजेपीक फायट दिवपाक जाय असं एक आनी एक पर्सेप्शन बिकॉज ऑफ ते म्हणटात की सेम हांगा आमचे कॅप्टन गिर्या तशें केन्ना तुमचे कोण आयलो असो एक हे आसा तो अशें जर फाल्यां सिच्युएशन आयलें सो वॉट यू फील दॅट आम आदमी party should be taken in that alliance or See, at the center, Aam Aadmi Party is not in alliance. They have gone out after Lok Sabha election. And I can't see anything of having an alliance with maybe other regional. We are already with alliance with Goa Forward Party. I don't, there's another party who wants to, that we have to see their ideology also. okay. Other Aam Aadmi, I can't see him. But if their MLAs want to leave and they want to join, they are most welcome, they should come. They get my boy here. Okay. Let them leave, welcome everyone, let them come. गोडी तांकां भंय आसतली हांवूय आसा म्हणून तू इतलो सांगता कॉन्फिडेंटली कित्याक हें करता तुका कितें कोणाकडे असो एश्युरन्स मेळ्ळा कितें मेळ्ळा कित्याक तुका It is not the assurance. I have worked for the party and party knows what work I have done for last 4 years, almost more than 4 years. And party knows what is the connect. I have proved it. Even ZP election, I have proved it. Even if you go to other places like Kutturi, some parts of Sanjay area falls into Kutturi constituency. And amche Brahmapur Silli, Sazora falls into Navini. If you go to see the this thing, the results are all positive. I can't see anything of
where any booth they have taken a lead also. म्हाका तें ना तुका जेन्ना तूं हें जालो तुका त्यान सावथ गोवाक म्हणून देंवयलो म्हणल्यार तूं म्हणटा इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस म्हणटा तेन्ना तूं कोणा कडेन उलयला किंवा कितें एशन्स मेळ्ळा कितें scientific together? Of course, I've been given extra responsibility. I've been told by our in charges also, you continue your work in Vellim. So I am confident that I will contest on a Congress ticket in 2027. Okay, आणि तू एक सांग सध्या तू म्हणला की तुझे कडे इतलं तुझे स्ट्रेंथ काँग्रेसीन स्ट्रेंथ तयार करा आपल्याकडे सो इन 2027 maybe also in 2026 आता जावपाक शकता बाय डिसेंबर or in 2027 जेन्ना काँग्रेस इलेक्शनाक फुडें वतली आनी ती दिसता how much you are confident about performance of Congress? See, Congress at the time of election आता येता न्हू जायते तूं सांगता perception जाता हे सारकें ना it will all fall into place. We will end of the day whatever differences we will sort it out, the party will sort it out आणि सगळे म्हाका तरी दिसता वी विल कम ऑल टुगेदर तुझे स्ट्रेंथ आहा म्हणटा फकत ती सालसेतीकूच दिसली जाय ती बाकी कडेन दिसूंक ना तुझे स्ट्रेंथ केपे आता म्हणल्यार ते फॉल्स अंडर सालसेत ओनली कारण कोण आमचे अलायन्स पार्टनर आशिल्ले जिखल ना एकूच जिखले दुसरें जिखल ना सी इफ यू कोण म्हणलो तूं एक तुगेले हांगा फाला जिखले हय बट जेन्ना पयलीं जो हे आहा आमचे जे एमएलए आहा थंय जिखल्या न्हू ओली एंटनाचे एकू पडलो वी डोंट हॅव एमएलएज वी हॅव ओनली 3 एमएलएज कन्सिडरिंग ताका म्हणटा हांवें 2027 कशें आपल्याक म्हणटा 100% there is a strategy what we have planned and I think we will succeed even Mormugao we need Mormugao चारय जिखतले आमी इतले कॉन्फिडंट आहा पण हे चड मातसो चड अति आत्मविश्वास आसना कारण बीजेपी म्हणते चारय कडेन सद्या तांणी बीजेपीचे आहात एक कुट्टाळे सोडलो कुट्टाळे म्हणून तांतान गेले ताचे बरोबर आहा कित्याक लागून तूं इतलो कॉन्फिडन्स चारय जिखतले I am on the ground कळ्ळें तुका there are I am confident even with the help of Goa Ford he might even he'll be with us Goa Ford he is also required Vijay Sardesai Babu is required there are certain places if you see now tum mundalo he's got his strength in maybe Saturday where he can Sangya Dabela there are places where we can play some other role the Shasna directly we have to but we will form the government. So to खंयचे which are your सामके strong points especially in south Goa because north म्हणतो ओके म्हाका एखादी तू गेल्या which areas you feel that you have a good strength other than the sunset? See what I'm saying at least आमचे 15 out of 20 will be in south Goa you will come to know आणि बाकीचे why can't we win the rest? Okay. So I am confident. You will come to know in coming days at the time of जे आज वे ब्राश जुमला पार्टीचे लोक विटला you will come to know in coming days आणि ते जे लोकांनी मिस्टेक ही चूक केली 2020 स्प्लिट ऑफ वोट्स ते म्हाका दिसता ही फावटी जावचें ना. सो ह्या हाचेर आमी ही चर्चा थांबयतात आतां साव्या म्हणटा 15 येतले म्हणून म्हाका हांव जेन्ना साव्या म्हणटा हांवें इतलो तेंप हांव जर्नलिजमाक फाटले 37-38 वर्सां सो सावयो म्हणटा तूं म्हाका अजुनूय तें मान्य करपाक अजुनूय म्हगे कांयच जायना पूण तेच सांगता पूण तें मानपाक अजुनूय म्हगे कांयच जायना पूण अशें नासता की एखादें कितें हांव कुशीन रावन पळोवपी आनी तूं भितर सामको भितर रावन काम करपी सो पूण ती भायल्यान दिसता ते भितर कितें चलता तें एकदां भायल्यान कळना आसपाक शकता हें हांव मान्य करता पूण एक तूं जेन्ना 15 म्हणटा सो आय मे कन्सिडर इट अरावंड 10 तरी येतले अशें धरून हांव चलता सो इवन ते जर जालें कमिंग डेज इलेक्शन पावता वा तुजेले वाडटले ओके तशें बरोबर जालें आय थिंक इट्स आय विल सद्याचें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार इट विल बी अ ग्रेट अचिवमेंट फॉर काँग्रेस सो आतां तूं म्हणटा तशें व्हडलें कांय हे 7-8 म्हयने उरले आसतले तर 10 म्हयने उरले आसतले इलेक्शन सो फुडले 10 म्हयन्यांत कितें जातलें आनी कितें हें जातलें तें आतां कळटलें तितलें वचून म्हाका दिसता की एक म्हणटा तुवें म्हणटा तशें परत तुमी
सावथाक म्हणजे स्पेशली सास्तीक दाखवून दिलें की जर ग्रासरूट लेवलाचेर वचून जर काम केलें जाल्यार कसो रिजल्ट मेळपाक शकता ते झेडपीन दाखोवन दिलें. सो आमी केन्ना म्हणटात की झेडपी हॅज क्रिएटेड सनसेट मॉडेल म्हणून फॉर विदीन द इलेक्शन. सो तोच मॉडेल बाकी कडेन तुमी फुडें व्हरतले काय तुमचे पयलींचे थोडी दुखणी आहात की आपल्याला एक मनीस भितर घालून तुमगेल्याच मनशाक उडोवपाचो ही पयलींची स्टायल आहा ती फुडें चलतली काय ताका लगाम पडटलो हे आतां म्हणटा फुडल्या 10 म्हयन्याक कळटलें. पूण एकच ही आमची भासाभास सांगता आसतना म्हाका एज अ इंडिविज्युअल दिसता की तुमी सत्तेचेर येतले ना येतले ती गजाल वेगळी पूण तरी आसतना सबस्टान्शियल तरी ओपोजिशन इतली स्ट्रेंथ काँग्रेसीन लागून दवरपाक जाय. कारण जर ओपोजिशन ना जाल्यार गोंय आज सद्याक जे 4 तरेन डिसिशन घेतात त्या पयल्यार ओपोजिशन एक सामको स्ट्रॉंग ओपोजिशन आसपाक जाय. कमीत कमी खंय तरी काँग्रेस पावतली अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता आनीक चड एफर्ट केल्यार तूं म्हणटा तशें जिखपाकय शकता. सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळे तूं वेळाक वेळ काडायला ताका लागून देव बरें करूं. आनी सगळे पळोवपी आसा तांकां देव बरें करूं. पळयता तूं म्हणटा टीव्ही.